इट इज अ उजाला स्कीम. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी योजना आशिल्ली की इंडियेभर LED बल्बां दिवप आनी पावर कन्जम्पशन करप, हे अंडर गोंया ज्योतिर्मय म्हणून नांव दिलां आपलें आनी ती स्कीम चलयल्या. आतां बाकीच्या राज्यांनी सबसिडायज रेटीन विकल्यात. ना, कंपनी डिफर्स न्ही. तूं मॅन्युफॅक्चर करता, यू सी द बल्ब, यू सी द बल्ब्स कितें आसता. आतां कंपनी वेगळे सेम आसत किंवा वेगवेगळे आसत. तूं बल्ब जे विकले सारके पदाचे ठप्पो आहा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो बॉक्सांचेर सुद्दां, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून. आतां जर बल्बां बाकीच्या राज्यांनी जर सबसिडायज रेटीन दितात लोकांक, जाल्यार हांगा सरकार फुकट कित्याक दिता. सो दीस क्लियरली शोज की मॅसिव रॅम्पंट करप्शन जाला. आनी LED बल्ब जे स्कीम आहा ज्योतिर्मय स्कीम, दीस इज अ मल्टी क्रोड स्कॅम अँड दीस इज द रिजन वी हॅव फायल्ड अ विजिलन्स कंप्लेंट टुडे. आनी हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंकूच जाय, कारण नो वन नोज हाऊ मेनी बल्ब्स आर ऑर्डर्ड बाय द गव्हर्मेंट. नो वन नोज हाऊ मेनी बल्ब्स आर बीन डिस्ट्रिब्युटेड बाय गव्हर्मेंट. आज खंयचे जे एक वचून विचारात, ताका खबर आसा कितले बल्ब अमके कॉन्स्टिट्युन्सीन आयले किंवा अमक्या डिव्हिजनान आयल्या त्यो. सो हे बल्ब विकले खंय, काय कोणाक वाटले, काय ओपन मार्केटान व्हरून विकले तुमी. कारण LED म्हणल्यार रेट बरो आहा बल्बांक. बिकॉज LED बल्ब इफ यू गो बाय इन ओपन मार्केट, इट इज नथिंग लेस दॅन 300 to 400 रुपीज. सरकारान ही ज्योतिर्मय स्कीम स्टार्ट करून लोकांच्या घरान उजवाड दिवपाचें सोडून मतांचें राजकारण केलां. कारण ते चडशे प्रसिद्धी सगळे आमदार आनी वांटून सगळे पेपरान दिसताले. लोक येताले, थोडे लोकांक परतून धाडटाले, कोण JEE कडेन वच, कोण AE कडेन वच. गांवांत तर लोकांक पावोंकूच ना. हांवें ज्या गांवच्यान येयलो पळय न्हू, थंय लोकांक सारके बल्बूच मेळना. विचारल्यार म्हणटा भाजप कार्यकर्त्याक मेळ किंवा कोण तेंचो प्रमुख आसा ताका मेळ. थोडे सांगता JEEच्या ऑफिसान वच. आनी कितले लोकांक मेळ्याक, थोड्यांनी बिलां घेतलेलीं पळय न्हू आनी आधार कार्ड तांकां सुद्दां मेळना सारकें. पूण लोक बरे हुशार आसा. लोक येता त्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीक सारके थोडेशे घेतले. तांकां दिसलें कितें बल्ब वाटले की मतां मेळटली म्हणून. लोक पिशेनात, लोकांक सगळें खबर आसा.